कारण वो इंटरनॅशनल प्रोग्राम आसा. इनिशिएटीव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान घेतला आनी योग प्रोटोकॉल त्या निमित्तान ताका योगाची संवय लागली. एका दिसा खातीर जरी योगा केलो जाल्यार ताका योगा कळटलो आनी तो योगा रुटीनली करतलो हाची अपेक्षा आमी दवरता. सगळे आमदार पंच झेडपी हांच्याय सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन त्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात ते सगळे जण पार्टिसिपेट करतात. म्हाका खात्री आसा की पंचायत लेवलाचेर एकदम वार्डापर्यंत सुद्धा पंच इनिशिएटीव घेवन अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाचे खूप मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनायझेशन करतले हाची हांव खात्री बाळगिता. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी जशें म्हणटा की सगळ्या जाणांनी जर सगळे जाण हे पार्टिसिपेट जावन ह्या फावटी आमी अपेक्षा करता की मॅक्झिमम भुरगे आनी गव्हर्मेंट सर्वंट हे मेळून 2 लाख प्लस लोक हे एकाच दिसा योगा हितून पार्टिसिपेट जातले हाची आमी अपेक्षा दवरता. आनी हे केल्ल्या कारणान आमी जशें म्हणटा की हाजी हाजो फायदो आमी रुटीनली म्हणटा की रुटीन जर योगा प्रॅक्टीस केल्या आसत जाल्यार गोंयांत ब्लड प्रेशरचे पेशंट वाडत आसा, डायबिटीजचे पेशंट वाडत आसा, ऑबेसिटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. हाचेर कंट्रोल येवपा खातीर ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आनी ताकाच लागून ताजो डेली रुटीन एज सच म्हणून हाजे तेंच्यांनी प्रॅक्टीस सुरू करची. हातूंतल्यान ध्यान, धारणा, समाधी, प्राणायाम हे सगळे तेंच्यांनी ते डेली प्रॅक्टीस करचे. ध्यान केल्ल्या कारणान रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एन्झायटी आनी टेन्शन, इम्प्रूव द कॉन्सन्ट्रेशन आनी मेमरी, ताच्या बरोबर एनहेन्स द इमोशनल बॅलन्स एंड पॉझिटिव्हिटी, promotes the inner peace and mental clarity, helps to manage the anger and negative thoughts, supports the better decision making and improves the overall quality of life. हे इतके मोठ्या प्रमाणात फायदे ताका जावपाक शकता. आमच्या आयुष डिपार्टमेंटात योगाची रिफ्लेक्स ऑलरेडी सगळ्यांच्या पर्यंत पावची म्हणून ताजो अवेरनेस पावतो की ताच्या पासून आमकां कितें कितें फायदो जावपाक शकता. ही रिफ्लेक्स डिस्प्ले केला ती सगळ्या पर्यंत पावची. सगळ्यांच्या पर्यंत आमी जशें म्हणटा की रुटीन जे ताका बॅनर्स, पोस्टर्स, बाकीचे जे आयसी मटेरियल जे जाय ते त्या त्या स्टेशनाचेर पावतले आनी तेंच्यांनी ह्या हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात प्रॅक्टीस करची. सकाळी 6 वरांचेर जातलो, 6:30 वरांचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे एड्रेस करतले आनी ते एड्रेस केल्या उपरांत एक परत 8 जायसर हो कार्यक्रम जो आसा चालू उरतलो. आनी हांव गोंयांतल्या सगळ्या पब्लिकाकूय अपील करता म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स की सगळ्या जाणांनी योगा प्रॅक्टीस करचे. योगा जो आसा हो सगळ्यांच्या खातीर आसा म्हणून आनी विशेष करून देवस्थान कमिटी हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवचे, पंचायत समिती हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवचे, चर्च समिती हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवचे आनी तेंच्यांनी आपल्या लोकां खातीर आपापल्या ह्या व्हेन्यूनी तांकां प्रॅक्टीस पयलीं चार्जीस जाय जाल्यार आमची सगळी ऑर्गनायझेशनच्या वतीनूय बी तांकां डेली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक सुद्दां म्हणजे जो योगा ट्रेनर जाय तो योगा ट्रेनर प्रोवायड करता. आज सद्या तरी पयलीं 3-4 दीस सुद्दां जर योगा शिकपाक जाय आसत जाल्यारूय बी योग शिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे जाण एवेलेबल करता. त्या खातीर तो योग शिक्षण घेवन तेंच्यांनी प्रॅक्टीस करची आनी रुटीन तेंच्यांनी मागीर आपलो योगा जो आसा तो चालू दवरचो. हाजी जी लिंक प्रोवायड करतली त्या लिंकाचेर आमी सगळ्या व्हेन्यू म्हणजे सगळ्या खातीर आपल्या फोटो सहीत तेंच्यांनी तो अपलोड करचो. म्हणजे गोंयांत एट अ टायम कितल्या जाणांनी योगा केलो हो आमकां तेच दिसता 12:30 पर्यंत तो फिगर हो आमकां लोकांक डिक्लेअर करपाक मेळटा. आनी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक जाय म्हणून हांव लोकांक अपील करता भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट करचें की गोंय राज्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांनी योगा प्रॅक्टीस केलो आनी ताका आमी म्हणटा की फीट इंडिया कॅम्पेनिंगान, फीट गोवा कॅम्पेनिंगान सहभागी जावचे आनी गोंय हे फीट आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर आमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसचो योगाचो. मेन प्रोग्राम आसतलो. मेन प्रोग्राम एक जाता श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सच्या वतीन. दुसरो प्रोग्राम तालिगांव कम्युनिटी हॉल होय बी तसो डायरेक्टर ऑफ आयुष ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान जातलो. कन्सर्न जाग्याचेर मंत्री आनी आमदार हांकांय बी आमी सांगला की तेंच्या मतदारसंघ लेवलाचेर तेंच्यांनी एखादो मेन कार्यक्रमात आपूण पार्टिसिपेट जातो ते डिक्लेअर करता आपूण खंयच्या पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट ह्या सेलिब्रेशनाक गेस्टाची गरज ना. आमी आसा तेच गेस्ट मोदी काढतले. इंटरनेशनल योगा डे की तरफ से तैयारी करने के लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया था. 21 जून के ऊपर इंटरनेशनल योगा डे बड़ी इसे मना रहे हैं. आज मेरे इस कार्यक्रम इस मीटिंग में मेरे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर रमेश तवरकर एंड CS कंडालू, बाकी हमारे डायरेक्टर ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स और गोवा में जितने सारे योग में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो सभी ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे आए थे.
Last time International Yoga Day के अवसर पर more than 50,000 people were participated. Public, besides that the school children were participated. इस बार 21 जून संडे है, फिर भी हमने सबको योगा करने का कंपलसरी किया है. Even though the government servant teachers and for the students, हमने लिंक डेवलप करके लिंक सभी को दिया है. जहाँ जहाँ पे वो योगा अटेंड करेंगे वहाँ फोटोग्राफ लेके अपलोड करके यानी उसके अटेंडेंस सर्टिफिकेट उनकी जनरेट होगी. हमारा अप्रॉक्सीमेट टारगेट है मोर देन 2 लाख लोग यानी इस योगा में पार्टिसिपेट हो गए. ज़्यादातर लोगों को पहुँचाने के लिए जिन जिन लोगों को योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए उन सभी लोगों को इंस्ट्रक्टर जो हमारे बाकी सभी ऑर्गेनाइजर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर ऑन द सेम डे. प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हुआ. 6:30 बजे PM विल एड्रेस द नेशन ऑन द फॉर दिस इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त में. तो 6 से 8 बजे तक सभी गोवा में मोर देन 1,500 प्लेसेस पे योगा डे मनाएंगे. इस कार्यक्रम में जो कहीं नजदीक है उस प्लेस पे उन्होंने शामिल होना जरूरी है. मैं सभी को गोवा के लोगों को अपील करता हूँ क्योंकि हेल्दी गोवा फिट गोवा रहने के लिए सभी योगा में पार्टिसिपेट हो और फिट गोवा कैंपेन में फिट इंडिया के साथ साथ हम भागीदारी लेंगे और डेफिनेटली यानी फिट गोवा कैंपेन में सभी पार्टिसिपेट होंगे. थैंक यू. सर तारापूर सर्वांचे आता कोण महिन्याला योगा आज. सुलभता चलो थैंक यू.